नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक पांय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. भाजपाच्या 3 वरांच्या मॅरेथॉन बसकेत नव्या चेहऱ्याविशीं जाली चर्चा. BL संतोषान वेंचणूक रणनितीचेर घेतलो नियाळ. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर एका धांवते दुचाकीचेर कोसळ्ळो झाड. हे घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतल्या एका 62 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण. बाणावली बैलाच्या धिऱ्या उपरांत एका बैलाक आयलें दर्यांत बुडून मरण. पुलिसांनी दोगांचेर केल्ले FIR नोंद. आमदाराक सगळें आसा खबर तरी वाठारांत चल्ला आपालिपाचो खेळ. सरपंच डिक्सनाचो सणसणीत आरोप. धावत्या राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेत लुटली नवी मुंबईच्या बायलेक. चोरले 9 लाखांचे भांगर आणि रोख रक्कम. पुलिसांकडल्यान तपास सुरू. मडगावच्या कोकण रेल्वे येलो ब्लॅक मोटरसायकल टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी म्हजे ड्रायव्हर एपाक केलो घर विरोध. साबा ड्रायव्हरांक अजून मेरेन कळना स्मार्टफोन वापरपाक. पायलटांनी दिलें रजाव. पर्यावरणाची राखण करपाक NDZाक दियात तेको. आदलो मंत्री पाशेकोचे आवाहन. NDZाक आमदार वेंजीचो विरोध. बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें मिकीन उपरासला प्रस्न. आता पळयात खबरो विस्तारान. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी गोंयाक भेट दितना संघटनात्मक वावराचो नियाळ घेवपा सयत वेंचणूक रणनितीचेर चर्चा केली. सुमार 3 वरां ही बसका सुरू आशिल्ली. हे बसकेत खंयच्याच संभाव्य उमेदवाराच्या नावाची चर्चा जावंक ना. तरी लेगीत 2027 वर्साचे वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पक्ष आनीकूय घटमूट करपाचेर चर्चा जाली. तशेंच ज्या मतदारसंघात नव्या चेहऱ्याची गरज आसतली ते मतदारसंघात नवी तोंडां दिश्टी पडटली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर बुधवारा सकाळी एक दुखेस्त घडणूक घडली. रस्त्याक कुशीक आशिल्लें एक मोठें झाड अचानक एका दादल्याचेर कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतल्या 62 वर्साच्या फ्रांसिस्को न्यून्स ह्या दादल्याक आगताक मरण आयलें. तशेंच कांय वरां खातीर ट्रॅफिकूय जॅम जालें. मजगतीं गोंयांत ह्यान फुडें घोग्यांनी पावस पडपाचो आसा. कांय वाठारांनी अशीच तोक्याची झाडां अजुनूय आसात. संबंधितांनी बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आमकां 8 जाण 28 मिनटान कॉल येयला पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 60 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले. आनी पावले उपरांत पयले जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट. कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान क्रून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो. आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोनी सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. उशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले. ट्राय टू क्लियर द खंय एक्झॅक्टली खंय जाला? इट इज नियर द सेंट एंटनी चॅपल. रस्त्यार पुलीस आहा पळय थंय. एज कितले आसतले तेजे? एज आयडेंटिफाय जावन हिंगा आमी आतां तामसोड्यार चिकाली फुडसा कडेन आहाय सेंट एंटनी क्रॉसा कडेन. आनी 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय. ते अजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें. तें पडलें जाल्यार आतां पडला तेजेकीन मोठें झाड आहा. बट हूज गोइंग टू टेक द एक्शन? वेन इन्स्पेक्शन इज डन द लिस्ट इज गिवन पूण एक्शन कांय जायना. म्हज्याच वॉर्डान हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय. अर्दे माड मेलोले आहाय ते पडटले केन्नाय कोणाचेर पूण कांय एक्शन जायना. आमी
लिस्ट करूं येताय फकत तें लिस्ट तशेंच उरता सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय पंचायत कातराय डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज सो हे जायती क्वेश्चन आय हू इज टू बी ब्लेम्ड एक जीव गेला हिंगा दूख जाता आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफिक सुटला म्हणटच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफिक वयता ते सायडीन जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय मातशें एक्शन घेवन प्रुनींग तरी कराय ना कट कराय सारको डेंजरस आहा जाल्यार कट कराय आतां परत सांगता आतां जंय एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला त्याच्या सायडीनूच नेक्स्ट टू इट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उडया कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं आनी एक फावटी माड पडोन एक बायलेची जीव गेल्लो सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर हिल काटींग वर्टिकल हिल काटींग केला आनी ताचे सायडीन सारकी हेचीर मोठी झाड आहाय आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी खंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय कराय लोकांचो जीव सांबाळे वी हॅव टू डू समथींग हातून पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच ज्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया गोंयांत धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या कारवायेचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात मंगळारा बाणावली बैलाच्या धिऱ्या उपरांत झगड्यांत हारून पळ काडिल्ल्या एका बैलाक दर्यांत बुडून दुखेस्त मरण आयिल्लें हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरान बातमी मुखार हाडले उपरांत संबंदीत यंत्रणा जागी जाली आनी 2 जाणांचेर FIR दाखल केलो मजगती आमदाराक सगळें खबर आसा तरी वाठारांत आपालिपाचो खेळ चल्ला असो सणसणीत आरोप सरपंच डिक्सन वाझान केला पळयात कितें आसता मरे सटन हांवें ते काल पेपराचेर जागलें आनी आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी हें जायत जाता कोण रेड्यान शिंग मारून वता काल रेड मेळ्ळो आनी इट इज एक दुखीची खबर पूण इतकें जाता हिंगा फॉल्ट आहा आमगे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव म्हणजे हांव डायरेक्ट सांगता एज अ MLA कित्याक तुमी खबर आहा ही घेरा मेळटाय ती इट इज हायड एंड सीक ते कोर्ट ऑर्डर आहा मागीर पुलीस आडायताय पूण हे आमगेले इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव आहाय न्हू ते तांकां एनकरेज करताय कितें म्हणून फॉल्स प्रॉमीस दिताय हांव विचारता MLA वेन्झी why don't you come with a statement on this do you support this or you don't support this is my direct choice to him कित्याक तो सारको म्हणटा आपण म्हणटा आय एम नेवर सपोर्ट इलिगॅलिटीज आपण लीगल आहा तें करता आपण केन्नाय कांय करना सो हांव विचारता ते कडेन इतले आमचे इश्यू जाले सी आय एम नॉट अगेन्स्ट धिऱ्यो म्हाकाय धिऱ्यो लायक जाताय पूण कितें जाता वेन समथींग इज wrong you must not encourage those people त्या लोकांक तूं कितें करता रेडेकाराक तूं भिनाकाय रे कोरे रे पूण अशें करून कितें जालें म्हणटरी सगळे धांवताय सो हांव विचारता हे तरी खंय तरी आमगेले MLA तेजेर एज अ ही शूड कम क्लियरली वॉट इज इज स्टँड लिगली करता जाल्यार जाय न्हू गव्हर्मेंट लिगल आसा लॉ करपाक जाता न्हू मागणी हल्लो करपाक जाता चडश्यो धिऱ्यो जाता तुमच्या तितून जाता बेनावलीच चड जाता काल सुद्दां एक पाडो मेला हांव नको बाबा तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता म्हाका खबर ना पाडो मेला म्हणून पणजे न्यूज कोणाक तुका बाणावले ना म्हाका कळोंक ना केन्ना केन्ना जालें म्हणून काल जालें काल इवन 2 जाण बूक केले त्या पोस्ट पळोवंक ना बाबा पोस्ट पयला ते घेवन बसता का म्हणटा आमी भोंवता म्हाका पाडो मेला म्हणून म्हाका खबर ना तुमच्या मध्यान लिगलायज जाल्यार उपकारता तुका एक टायमार ते गोंयकारांचे ट्रेडिशनल धिऱ्यो म्हणटा ते ट्रेडिशनल आशिल्ल्यो त्यो कांय कारणाक लागून बंद केल्यो आतां म्हाजी सरकाराक थोडे आमी सगळे मोगी धिऱ्यांचे लिगली करता जाल्यार बरें जालें सरकार करता जाल्यार बरें जालें तेंची मागणी कितले वर्सां जाली मागणी आतां जाता तें पळय आमी जाता म्हण आमी कशें सपोर्ट सांगूंक जाता करता जाल्यार आमच्यान खंयच्यान भितरल्यान जाता जाल्यार आमी कांय नाका काल दनपारां बाणावले पार्किंग लॉटाच्या मुखार जे शेत आशिल्लें थंय घेर जालें आनी ह्या घेराक जो रेडो व्हरलो तो रेडो धांवन बिचां भितर पावलो दर्या भितर पावलो बाणावले आनी थंय तो बुडून मेलो ह्या घडणुकेचें वृत्त जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आउट केलें ताजे नंतर कोलवा पुलिसांक लेट उसरा जाग आयली आनी तांणी हाजेर कंप्लेन रजिस्टर केली हे कंप्लेनी भितर तांणी 2 जाणांक एक्यूज म्हूण नोंद केल्ली आसा तांची नांवां आसात एंथनियो फेर्नांडीस कोलवा आनी सलीम सेरावली अशे 2 जाणांक हांकां तांची नांवाचेर केस रजिस्टर केली आनीक कोलवा PIन दिल्ले म्हायती प्रमाणे
काल राती एंटनी जो आसा तो ताका हाडलो तांणी कोलवा पुलिसान, ताका अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां ताणें दिल्ली त्या म्हायती प्रमाणे सलीम म्हणटा तो हो येवपाचो आसा खंय. पुलिसांनी जेन्ना आमी पुलिसांक फोन केल्लो हे फोटो आमचे कडेन पावतकीर तेन्ना पुलिसांनी न्हयकार दिल्लो की आमच्या एरियांत कसली घेर्रां बिर्रां जायनात आनी ताजे नंतर तांणी एक्सेप्ट केलें की आमच्या एरियांत घेर्रां चालू आसात. आतांय बी PI अशें म्हणटा की घेर्रां सगळे गोंयांत चालू आसात, कोलवात न्ही जाल्यार सगळे गोंयांत चालू आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. पूण ही घेर्रां एक हाजे पयलीं कोलवाक अशें घेर्रां जावन मनशाचो जीव गेल्लो आनी आतां एका बैलाचो जीव गेल्लो आसा. ही घेराचेर एक्चुअली बंदी आसा पूण ही बंद कित्याक जायनात. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकार. राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान प्रवास करपी एके बायलेक अनवळख्यांनी लुटली. नवी मुंबयची एक बायल राजधानी रेल्वेंतल्यान प्रवास करताली तेन्ना तिचे कडेन आशिल्ल्या वट्ट 9 लाख रुपयांच्या भांगरा सयत हेर मोलाच्यो वस्तू चोरयेक गेल्यो. ही चोरयेची घडणूक काणकोण आनी बाळ्ळी रेल्वे स्टेशना मेरेन घडिल्ल्याचो आरोप पीडित बायलेन केला. हे चोरये विशीं पीडित बायलेन कोंकण रेल्वे पुलिशेंत अनवळखे आड कागाळ दाखल केल्या. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला. केरला साकून नवी मुंबय वचपी राजधानी एक्सप्रेसा भितर एक बायलेक आपले 9 लाखाचे व्हॅल्युएबल्स वगडावचे पडले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही बायल जी आसा ही कुन्नूर चडिल्ली आनी ती नवी मुंबय वचपा आशिल्ली. तिका काणकोण ते बाळ्ळी ह्या दरम्यान तिजी पर्स ना जाल्ल्याची घडणूक तिजी मुखार आयली आनी तातूंत भितर आशिल्ले व्हॅल्युएबल्स ना जाल्ले आसात. तिणें कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर हाजे बद्दलची कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तातूंत भितर तेजी बॅग जी आसा त्या बॅगेक भितर 20 ग्राम गोल्ड चेन आशिल्ली, 8 ग्रामाचे गोल्ड पेंडंट आशिल्ले, मोबायल फोन, कॅश, ATM, त्याच बरोबर बाकीचे व्हॅल्युएबल्स मेळून सगळे 9 लाखाचे एवज आशिल्लो हो चोरयेक गेल्ल्याचें तिणें आपल्या कंप्लेनीक म्हणिल्लें आसा. ह्या घडणुकेचो सगळो तपास जो आसा तो कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हाजे अंडर PSI वस्त करतात. सकाळ फुडें 4:45 ह्या दरम्यान ही चोरी जावपाची शक्यताय पुलिसांनी सांगिल्ली आसा. पुलिसांनी आपली टीम वेगवेगळी टीम फॉर्म केल्ली आसा. CCTV स्टेशनाचेर प्रत्येक स्टेशनाचेर म्हणजे ह्या दरम्यान जी स्टेशनां येतात त्या दरम्यान स्टेशनाचेर तांणी CCTV चॅक करपा खातीर टीम धाडिल्ली आसात आनीक बाकीचे एविडन्सीस म्हणजे बाकीचे कितें मेळटा एविडन्सीस सस्पेक्टेड बाकीचे हांचे सगळ्यांचे लिस्टिंग करून चोराक धरपाचो प्रयत्न तांणी चालू केल्लो आसा. मुखार सुद्दां बाकीच्या पुलीस स्टेशनां बाकीच्या राज्यांतले पुलीस हांकां सुद्दां तांणी ह्या चोरयेची म्हायती दिल्ली आसा अशी म्हायती कोंकण रेल्वेचे पुलीस निरीक्षक विक्रम नायक हांणी दिली. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानीकार. गोंयांत सध्या पायलटांचो म्हजे ड्रायव्हर एपाक खरपणान विरोध चालू आसा. मडगांवच्या कोंकण रेल्वे येलो ब्लॅक टॅक्सी संघटनेच्या पायलटांनी स्मार्टफोन आनी मोबायल ॲप्लिकेशन्स वापरपाची संवय ना अशें म्हणीत विरोध केलो. तशेंच ह्या विशयाचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामती कडेन चर्चा करतले आनी फुडलें पावल उबारतले अशेंय सांगलां. तेन्ना पेट्रोल सवायशीं आतां कस्टमर ट्रेन येयल्यार मेळटा त्या कस्टमर एक मनीस रेट सुद्दां दिना कमी रेटीन दिता आनी तें पेट्रोलाक परत दिना आनी एप घातली जाल्यार एपाचे रेट आहा ती ते परवडपाना खंयचे पायलटाक. मागीर कितें तुमचो डिमांड आतां? एप करून जाल्यार आमकां थोडी पायलटांक त्रास जाता कित्याक ते रेटींग इतली लॉंग जाली जाल्यार पेट्रोलूय होपता थिंग गेले आनी भाडे मेळपा रिटर्न चान्सीस आसता तो पूण मेळना जाल्यार मागीर कितें करतलो थिंगाच रावचें पडटा. सो हो स्कीम नाका तुमकां, हो एपच नाका? मुगे आयडियान हांवें सांगलां म्हाका तें वीक पडटा. मडगांव रेल्वे स्टेशन पायलटाचो प्रेसिडेंट उलयता. मेन प्रॉब्लम मुद्दो म्हणजे आमगेले कोंकण रेल्वे स्टँड मडगांव रेल्वे आमकां आमगे सगळे पायलटाक एप नाका गव्हर्मेंटाची. आमगे सगळ्यांगे उलोवप कितें एप आमकां नाका. आतां फाल्यां आमी हे एप येयले जाल्यार आमकां मडगांवसून जावं आवटसायडार येवनींग रावतले आनी आमगे धंद्याचे मार लागतले. आमकां हे एप नाका आमी अशें उलोवपा लागला. आनी मुखार आतां कितें जाता आमचे मडगांवचो MLA तेजे कडेन आमी एक दाडा उलयतले कित्याक आमगे MLA पायलट रिक्षा टॅक्सीवाल्यांक वांगडा सदां आसा आमगे MLA मडगांवचो. तर आमचे MLA बरो हांव उलयतलो एक दाडा. MLA कितें सांगता तेंगे रायजे मुखार कितें जाता हांव सेकंड हितून हे दितले. ठाकूर म्हणटा ते गव्हर्मेंटा एप ना म्हणून हांव ठाकुराक एक सांगपाक सोदता एक एप गव्हर्मेंटाची न्हू एप प्रायवेट एप ठाकुरान हाडला. आनी ठाकुरान काल राती एक स्टेटमेंट दिला ऑल इंडियान म्हगेले म्हणून ऑल इंडियान तुगे नो तुगे व्हडली पणजी एक विन्यान
काणकोण युनियन सेपरेट आसा, मडगांव सेपरेट आसा, सावड्डे सेपरेट आसा, पणजी सेपरेट आसा, म्हापसा सेपरेट आसा. तुगे सगळे युनियन जाल्यार काल म्हापशाकारान एक स्टेटमेंट दिला की आमकां ॲप नाका म्हणून. तशें करून कित्याक हे ॲप प्रायवेट आसा, गव्हर्मेंटा ॲप न्हू ही. गव्हर्मेंटान बी पयर सांगला की आमी काय आपयला ना तुमकां मिटिंगेन, ते प्रायवेट ॲपा लागून म्हणून. ते मुखार कित्याक ते आमगे MLA कडेन उलयन आमी सांगतले. आमगे आतां गव्हर्मेंटान आमगेले हे जे एप घातला पायलटाक लागून, पूण आमगे पायलट सक्सेस जावपा ना. एक मेन ती. आनी कित्याक हिंगसान तर आमी काणकोण गेले, काणकोणसान येवपा आमकां थिंगसान भाडें मेळचें ना. आनी तेंगी रेट कितें आहा ती आमकां खबर ना. समज तेंगी जर एक 500 रुपया आसली जाल्यार आमी तेंकां पयशे दिवपा पडटले. आमगे कितें कट जावन येतले. आमकां दिसभर रावल्यार देखून थिंगा भाडें मेळचें ना काणकोणान. रिंग ना आनी जंगलान ते रावले. आमी दिसभर वचून सिनरी घेवन वचून न्हिदचें पडटलें थिंगा. कळ्ळें तुका न्ही. पूण हे गव्हर्मेंटान केला पळय, बारीक मनशांक तेंच्यांनी हे प्रेस केला, इतलेंच आनी कांय ना. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर NDZाक तेंको दियात अशें आवाहन आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन केला. तशेंच आमदार वेंझी वेगसान NDZाक कित्याक विरोध केला असो प्रस्न पाशेकोन उपरासला. आमदार वेंझीचो NDZाक विरोध हो बिल्डरांच्या हिता खातीर काय कितें असोय प्रस्न पाशेकोन उपरासला. आयकात. आयज हें बंद जावपाक जाय म्हण सोबत गोंयांत बोबा करता नाका. आमची इकोलॉजी आहा, आमचे एनवायरमेंट आहा, ते आमी सांबाळ उरला ते सांबाळपाक जाय म्हण लोक रस्त्यार येतात. आनी आमचे सगळे दर्यान गोंयकारांची ही मागणी आहा. बट हांव सरप्रायज जालो, आमचे बनावलेचे आमदार, तुम्ही पयले आसतले पयर बनावली एक मिटींग जाली आनी मिटींगेक तेणी हांवें एक पोस्टर पयलो आनी आयज हांगासर हांव तुमच्या मध्यान दाखोवंक सोदता. हांगासर हांवें पोस्टर पयलो. हो पोस्टर कितें म्हणटा, ओपोज करपाक 39A आनी NDZ आनी NDA. आता हे NDZ तूं ओपोज केलें नाका म्हणून, कित्याक पयर TCP मंत्र्यान सांगला ते ओपोज करता ते आपल्याक वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडटा म्हणून आमच्या मतदारसंघात NDZ हाडिनाका म्हणून. आता NDZ आमकां जाय. जरी ते आमचे NDZ शेतां, आमचे दोंगर जावं आमचे हे आहा ते तोडी आहा, सॉल्टपॅन आहा, जावं मॅनग्रोव्ज आहा, सँड्यून आहा, ह्यो सगळे सांबाळटले जाल्यार जाय. आता हो कित्याक ओपोज करता तो हांव चिंतूंक पडलो आहा. एका कोणे बिल्डरांनी तुम्ही पयले आसलेले दर एक दिसाक ह्या बनावले मतदारसंघात जे एक्टिव्हिस्ट आहा, बरे मागपी आमच्या गांवांत, आमच्या मतदारसंघात कितें बरें जावचें म्हणून दर एक दिसाक तिका कितें इलिगलिटी चलता ते लोकांचे नदरेक काडटा. पूण म्हाजी मागणी आहा, दर एक पंचायताक जे पत्रांचेर येयलेले आहा, जे नोटिफिकेशन येयलेले आहा, बाबा अमके सर्वे नंबर आहा ते NDZ घालता. आनीकूय घालपाच्या लोकांक दिसता थंयसर मॅनग्रोव्ज आहा, जावं सँड्यून आहा, जावं शेतां आनीकूय उरलेली आहा. ती म्हजी मागणी, ह्या लोकांनी ही शेतां, हे मॅनग्रोव्ज आहा ते, जावं सॉल्टपॅन आहा ते, जावं कितें आहा तितले हे नो डेव्हलपमेंट झोनाक घालचे. कित्याक आमकां जाय, उरलेले पिळगेकूय जाय, NDA जाय. हे सगळे आमचे नॅचरल कितें आहा तितले आमकां सांबाळपाक जाय. घुवळे वखदा आड केल्ले कारवायेत पर्वरी पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या. पर्वरीच्या नाना नानी पार्क वाठारात सापळो रचून पुलिसांनी ही कारवाय केली. दुबाविता कडल्यान पुलिसांनी सुमार 159 ग्रामाचो गांजो जप्त केलो आनी ताची किंमत 19,000 रुपये आशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले. ह्या प्रकरणात NDPS कायद्याखाला गुन्यांव दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
आगरवाड्यावेल्या सरकारी हायस्कुलाचो आवाठ हळशीक जाला. स्कुलाच्या सरभोवतणी रान वाडलां, तशेंच मैदानाची स्थिती जाल्यार भयंकर जाल्या. तशेंच स्कुलाच्या कुशीकूच कोयर दवरतात. ताका लागून ह्या सगळ्यांचो त्रास विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक जाता. देखून हाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सध्या आमी आसा आगरवाडा जे सरकारी हायस्कूल आसा त्या वाठारांत आसात आनी ह्या हायस्कूलची जर स्थिती पळयल्यार आमकां कितें दिसता की सरकार हाचेर दुर्लक्ष करता की PTA जी आसता ती दुर्लक्ष करता. ह्या वाठारांत जर आमी पळयता जाल्यार हांगासर इस्कॉलाच्या देगेकूच पंचायतीन गार्बेज उडयल्ली आसा. इस्कॉलाच्या इमारतीच्या फाटल्यान व्हडा प्रमाणात गार्बेज आसा, कचरो आसा, घाण आसा, झाडां झुडपां वाडलेली आसात. आणि समोर जर पळयलें जे मैदान आसा ते मैदान आसा काय एखादे गोठो आहा गायींचो, हाचोय प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन ह्या इस्कॉला खातीर जे मैदान आसा ते व्यवस्थित मैदान करपाची गरज आसा. भुरगीं ज्या आमच्या इंटरवलाच्या वेळार जर एखाद्या भायर सरली, फाटल्यान आयली जाल्यार तांकां हांगासर खिळे लागपाची शक्यता आसा. गार्बेज दिसता हांगासर, कचरो आसा आनी हांगा जर एखादी भुरग्याक इजा जाली जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेतलो. त्या खातीर सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हा इस्कॉलाचो परिसर स्वच्छ दवरपाक जाय आनी देगेक गार्बेज उडयला तांचेरय कारवाय करपाक जाय अशें ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. म्हजो फ्लॅट येवजणेचो खंयच्याच वेंचणुके कडेन संबंद नासून पोरण्या हावसिंग सोसायटींतल्या प्रलंबीत मालकी हक्काचे प्रस्न सोडोवपा खातीर सरकारान हो उपक्रम हातांत घेतला अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी स्पश्ट केलें. 1960 आनी 1970 वर्सां उबारिल्ल्या हावसिंग सोसायटींतल्या लोकांक कायदेशीर मालकी हक्क मेळचो हो ह्या येवजणेचो मुखेल उद्देश आशिल्ल्याचें दाजीन स्पश्ट केलें. म्हाका दिसता खंयचीच गोष्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 म्हयने वचून आसा आनी सगळ्योच गोष्टी इलेक्शनाक धरून जायना. हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा. हाचें सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें. हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताची पसून काळजी घेतात. एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता, कोर्टान आसता. आतां फाल्यां ताचेर कितें? सो आमी सरकार कितें म्हणटात, तुमचे डिस्प्यूटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो. आज आमी मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दितात. तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताचेर आमी ताची ती अंमलबजावणी करतले. पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावतलो. हाच्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हें सारकें न्ही. हाच्या खातीर तें केल्लें आसा. ही म्हणजे हे हातूंत ऑर्डिनन्सान भितर घाल्लें आसा. आमी जेन्ना 60 आनी 70च्या दशकांतली गोश्टी उलयतात तेन्ना तरी सगळेच आमचे लोक आशिल्ले तांचेच उलयतात. फ्लॅट घेतिल्ले आसा आनी तांकां त्रास जाता. तांकां आमी आतां जे फ्लॅट जे लोक घेतात ते गोंयांत जे मायग्रंट लोक आसात आमी करोडांनी पयशे दिवन फ्लॅट घेतात त्या लोकांक खातीर वोट बँक मनी म्हाजी स्कीम काडले काय म्हणून ना. म्हाका दिसता तुमी एक तर हांवें उलयल्लें तुमकां कळुना ना जाल्यार हांव परत रिपीट करता. ही स्कीम आसा ती आमचे 60 ते 70 दशकांतले तेन्नाचे म्हणजे जो 16 पर्यंत तांणी फ्लॅट घेतिल्ले आसा आमच्या गोंयकार भावांनी भयणींनी आनी जांचे लिगली तांकां मालकी हक्क ना तांकां मालकी हक्क दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. कित्याक ह्या मालकी हक्क दिल्ल्या कारणान तांकां ताचेर मॉर्गेज दवरून लोनूय दिवपाक मेळटलो. अयोध्येतल्या राम मंदिर लुटमार प्रकरणातले कथित आरोपींक कसलीच सवलत दिवची नाही अशी खर भूमिका RSSच्या वरिष्ठ प्रचारक अभय महाजनान घेतल्या. अयोध्या हे कोट्यांनी हिंदू लोकांचे श्रद्धेचे केंद्र असून देवळा संबंधित खंयच्याय गैरव्यवहाराची पुराय चौकशी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाई करची अशें तांणी सांगलें. वो बार बार आरोप कर रहे हैं कि जो दोषी है बीजेपी के हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट से है, बीजेपी सरकार में से कुछ मंत्री डायरेक्ट नाम ले रहे हैं मोदी जी का. आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब मैं नाम कुछ नहीं, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल. और ये जो गलती हुई है माने श्रद्धा के साथ सामान्य, तो उसके साथ ये गलती दोबारा नहीं हो ऐसा सिस्टम बनना चाहिए. वो बता रहे हैं 2021 से लेके राम मंदिर का चंदा लुटाया जा रहा था सरकार को इसको पूरे बारे में और RSS को भी इसके बारे में पूरा पता था. क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अब जिसको पता था यानी अगर जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी ही चाहिए और ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए. इसके लिए जो भी समिति है या सरकार है उसने इस बारे में बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान करना चाहिए कि गलती नहीं है. और सामान्य
सामान्य व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र है, तो वो श्रद्धा के ऊपर चोट नहीं पहुंची। तो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना अच्छा लगता है? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत है। जिनने किया है माने सरकार भी उसको दोषी ठहरा है, और अब हम तो सब आस्थावान लोग हैं, तो राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको उनकी गलती की सजा मिलेगी। अपोजिशन भी यही कर रहे हैं, राम जी भी उनको छोड़ेंगे नहीं, पर जो लुट्टा है वो बीजेपी के से है, उनके बारे अब कौन कौन है, क्या क्या है, इस बारे में अब मैं कोई समिति में भी नहीं हूँ, न कोई जांच कमेटी में हूँ। हमारी गलतियों को सजा मिलनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले तो आगे कोई इस प्रकार की हिम्मत न करे। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि एसआईटी पे उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो आप वेणुगोपाल जी बताएंगे, उसका मैं तो कुछ कह नहीं। आपको विश्वास है एसआईटी पे? नहीं, मेरे को किसी पर नहीं, कुछ भी है, मैं तो एक सामान्य समाज का व्यक्ति हूँ। बस गलती नहीं होना चाहिए, और जिनने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। बस मैं इस बात का 100% थैंक यू। आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह।